दीस आयतार नोव्हेंबराची 3 तारीख 2024. पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 6 ओळ 2 तावन 6 पर्यंत. तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जीणभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेस आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतलें. देखून इस्रायेला, आयक आनी तें पाळून सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हणून बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळतल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडतल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजांत खंचोवन दवर. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 18 2 तावन 3 3 तावन 4 47 आनी 51. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्पुरूस म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. तुजो देवच हांवें आसरो सोदून वेचें खडाप. तोच म्हजी ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्पुरूस म्हजें खडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता, आपणे माखलेल्या राजाक थीर मोगान सांबाळटा. श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूंच म्हजें बोळ. दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 7 वाक्य 23 तावन 28 पर्यंत. आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आशिल्ली, कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीक बाळटा, कित्याक तो सासणाक जियेता. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जियेता. असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आशिल्ली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्यांतावन वेगळो केल्लो आनी आकाशां प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरी पयल्या आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्ले सुपुताचें उतर सासणाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वाक्य 28b तावन 34 पर्यंत. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हूण सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी.
सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना, हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेंच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटवण्या आनी बलिदानां प्रास कितल्यागी व्हरते. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचीय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उपादेश जायते आसात तरी सर्व उपादेशाच्याकी श्रेष्ठ आदेश मोग. मोग देवाचो आनी मोग एकामेकाचो. हो उपादेश कळीत असल्यार पावना. हो आमचे जिणेंत आमी पाळिजे. उपादेश कळीत आशिल्ल्या शास्त्र्यांक जेजू म्हणालो, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. देवाच्या राज्याक लागीं आशिल्ल्यांक देवाच्या राज्या भितर सरूंक आसचो अंतर दोनूच मेटा. पयलें मेट, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो मोग करचो. दुसरें मेट, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो. आमी जायते शास्त्र्यां बरीं जावन आसा. उपादेश कळीत आसा, देवाचो मोग करता, पूण आपलो पेलो कोण म्हूण कळीत ना. शास्त्राची सवाली हेंच, म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? गरजेंत आशिल्लो हर एकलो म्हजो पेलो म्हळ्यार सत समारिया घराच्या ओपारी मुखांत्र जेजू आमकां शिकयता. गरजेंत आशिल्ल्यांच्या गरजांक पावया, दया दाखोवया, देवाच्या राज्यान भितर सरया.